तब्बल आज 50 वर्सां उपरांत जर आमी पळयत जाल्यार गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मळार जाल्ली उदरगत ही प्राथमीक शिक्षणाची सोय गांवागांवांत गेल्ल्या कारणानूच जावंक शकली आनी ताका लागून आज भाऊसाहेब बांदोडकरांक याद करता आसतना म्हाका सांगपाक खूश भोगता की गोंयांतल्या ह्या उदरगतीच्या वाट्यात भाऊसाहेब बांदोडकरांचो खंय मोठो वांटो आसा। आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर गोंयांत ना, काही कारणास्तव ते अमेरिकेत आसा। भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तिनूय जाग्याचेर मिरामार आसतलें ओल्ड सचिवालय आनी नवीन सचिवालय। भाऊसाहेब बांदोडकरांक हार घालून तांकां आर्गां ओंपपाचो म्हाका संधी मेळ्ळी। फर्मागुडयेरूय आमदार मंत्र्यांनी भावूक आर्गां ओंपली आनी आमकां दिसता की भाऊसाहेबान खुबशे विचार आशिल्ले, इवन सलावले डॅम नंतर बोंडला अशें वेगवेगळ्या हितून इवन हे युनिवर्सिटी तेगेली हांगा हाडपाची आशिल्ली, कुंडय पाठाराची हाडपाची आशिल्ली। म्हणजे जे तेणें हांगसर पावंड घातलो तो खरें म्हणल्यार आयच्या बहुजन समाजाक तेजो फायदो जालो। शिक्षणाचो बुनादीचो फातर ह्या पयल्या मुख्यमंत्र्यान गोंयांत घातिल्लो 1963 गांवागांवांत शाळा सुरू करून त्याचे आज फळ गोंयकारांक मेळटा, कारण गोंयांत आज शिक्षणा खातीर भरपूर सुविधा उपलब्ध जाल्ले आसा आनी तातूंतल्यान आमच्या गोंयकाराक जवळ जवळ 90-95% आमचे भुरगे शिकू शकता आनी नांव कमोवंक शकता। गोंयाक खरें दिशेन व्हेलें म्हटल्यार आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान, जावं ते गरीब जावं ते शेतकार जावं ते बिझनेसमॅन, अशे प्रत्येक मनशाक त्यांनी आपल्या वेवसायांतल्यान त्यांचो वेवसाय मायनींग आशिल्लो आनी मायनींग वेवसायान जे कितें तांकां मेळटालें ते गोंयकाराक म्हणजे खरेंच गरज आसा तांकां दिताले। प्रत्येक ड्रायव्हर जावं तेंचे कामगार जावं गोंयची जनता जावं प्रत्येक मनशाक ते हेल्प करताले। ह्या वाठाराक आमच्या सांगे तालुक्याक जावं आमच्या सावथ गोवाक ते ग्रामीण भागाक खरेंच तरी जे कितें म्हणजे सरकारी प्रॉपर्टी म्हणून त्यांनी दवरल्या, म्हणजे आयज साळवले डॅम इरिगेशनाची प्रॉपर्टी त्यांनी सांबाळून दवरल्या। तशेंच आयज आमचे एनिमल हजबंड्री मोल्या त्यांनी सांबाळून दवरल्या। आयज एग्रीकल्चर फार्म जी आसा काल्या जावं सांग्यार जावं ही सगळी प्रॉपर्टी त्यांनी सांबाळ्या। आयज आमकां आमच्या तरणाट्याक फुडें कितें करपाक आमची एक सरकाराची प्रॉपर्टी आसा म्हणून अभिमान आसा। एक विजनरी मनीस आशिल्लो, केन्नाच कसल्याच दाना फाटल्यान कसलीच अपेक्षा बाळगिली ना आणि आज गोंयचें नांव सातत्यान आनी भाऊसाहेब बांदोडकराची आज आमी सगळे ताका श्रद्धांजली वाहोवपा खातीर हांगा उपस्थित जाल्ले आसात। कळंगुटे थंयचो आमदार मायकल लोबोन आर्गां ओंपली। Some statues we have done. Those are hidden faces behind St. Anthony Chapel. तसो आमी हिंगा बरो स्क्वेअर करूया, गव्हर्मेंटाचो जागो आहा हिंगा खूब, एंड फ्रीडम फायटर्स स्क्वेअर म्हणून घालया, हू फॉट फॉर लिबरेशन एंड इंडिपेंडन्स। तेंचो उगडास करपाकूच जाय। फ्युचर जनरेशनाचे जे यूथ आहा आमचे भुरगे तेंकां कळपाक जाय की हे रिस्पॉन्सिबल आसले आमकां फ्रिडम मेळपाक, नाल्यार इसोत्तले भुरगे फुडल्यांक कळचेंच ना की बाबा शिड्याको कोण आसलो, गोविंद कोण आसलो, सिरसाट कोण आसलो। कित्याक म्हाकाच सिरसाटाचो फेस खबर ना, बांदोडकराची फेस खबर आहा कित्याक तेजो वयता थिंगा स्टॅच्यू आहा आमचो विधानसभेन आहा, तशें तेंचे स्टॅच्यू आमच्या कलंगुटान आसचे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।